Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Duare Chemicals कंपनीने फॅसिलिटी तयार केल्या. Is the first industrial COVID care center and this is approved by Government of Goa. Collector has given a permission under certain conditions. So you have to have doctor, you have to have ambulance, then you have to have washing facilities, you have to have proper toilets, and then also तांकां जेवण दिवपाक जाय. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सगळे तांच्या सिस्टमा प्रमाणे दिवचे पडटा टायम टेबला प्रमाणे. आनी तांकां क्लिनिनेस दवरपाक जाय. ही सगळी फॅसिलिटी जुवार केमिकल्स कंपनी आमचे बॅगिंगाचे वर्कर आशिल्ले त्यांच्या खातीर क्रिएट केल्या. आमचे 350 पैकी 160 लोक हांगा आशिल्ले, पण तितून थोडे 10-12 लोक जेन्ना तांकां श्वास घेवपाक त्रास जाता त्या लोकांक आमी हांगा कितें म्हणटा चिकली कॉटेज हॉस्पिटलांत धाडला. आनी मागीर आमी त्यांच्यांनी मागीर फुडें डिसिजन घेतला की तांकां थंय दवरपाचें काय MPT कोवीड केअर सेंटरांत पद्दत दवरपाचें काय ESI हॉस्पिटलांत दवरपाचें. खंय केसीस आमकां मेळिल्ल्यो दॅट एरिया जस्ट फिजिकली सील केल्ली आसा, पुलिसांनी बॅरिकेड्स घातलेले आसा आनी थंय चड केसीस जावच्यो न्ही आनी लोक थंय भायर वचून आनी खंय चड थंय वाडचें न्ही म्हणून ताका लागून ती सील केल्ली आसा. टॉयलेट्स जे कितें आसा ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी CEO ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. टॉयलेटाची अरेंजमेंट थंय जातली. वारीनगर इज देर, कांगूर इज देर आनी खारीवाडा एक आसा कंटेनमेंट एरिया केल्ली आसा. सड्या वेळी कंटेनमेंट झोन ओपन दवरता. सड्या बायणां सड्या आमी सद्या थंय केसीस ज्यो मेळिल्ल्यो ते सील एरिया केल्ली आसा. GRP कॉलनी जी आसा थंय थंयचे एरिया थोडी सील केल्ली आसा कित्याक थंय आमकां चड केसीस मेळ्ळ्यो. डेली अपडेट आमचो असतात. सगळी जी आता 5 जी आमचे कोविड केअर सेंटर जी आमचे फोंडा तालुक्यात आसा तेजो डेली आमी अपडेट दवरतात. काही गोष्टी डिफिकल्टी जातात, त्या डिफिकल्टी आमी कशे तरेचे तेजेर मात करतले ते सगळे काही गोष्टी आमी स्ट्रॅटेजिकल प्लॅन आमी करतात. पर्सनली म्हजी विजीट आसता कारण कित्याक हांव पेशंटा कडेन इंटरेक्शन करता. काही गोष्टी जेवणा खाणाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा जो चहा पानाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा निवळसाणीचो प्रॉब्लेम आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी डे बाय डे आमची चवकशी करतात. म्हजे बरोबर आमचे मामलेदार आसात, जॉयंट मामलेदार आसात, आमचे उपजिल्हाधिकारी आसात, हे सुद्दां आपले फ्रिक्वेंट विजीट ह्या सगळ्या कोविड सेंटरांत करतात. 120 beds. Now as of today we have like 126 patients. That is because some patients are sharing, kids are sharing. And ह्या दिसांनी तर full असता beds mostly because the cases are rising. Rest all we are providing them. The food is provided by the collectorate. Then hot water, everything is there. All the facilities are in place. So कितले पेशंट हांगसरल्यान बरे जावन वता डे बाय डे एज अ रिजल्ट? It differs every day. Sometimes we have like 40 discharges, 40 cured. Sometimes आज 14 आसा. म्हणल्यार हे जाल्या डिस्चार्ज जाल्या ऑलरेडी काय डिस्चार्जेस. सो आनी आतां सद्या एट प्रेझेंट कितले म्हणले तुमी आसा पेशंट? 126 patients. आणि बेड कॅपेसिटी 120. Some are sharing, that's why. Okay. So these are from all the parts of Goa? Oh yeah, all north to south. Okay. So till now any death is been declared in this hospital of COVID? As of not now. जो विलेज पंचायतीचो जो हॉल जो आसा तो हॉल एका गर्दीन भितर उबो आसा. ज्या हॉलाचे सकल प्रत्येक सोमाराक बाजार भरता त्या हॉलाचे सकल शॉप्स म्हणजे एक आनी दोन न्ही ऑलमोस्ट 12-13 शॉप्स आसात. ते डेली लोकांची ये वच जाता आनी अशा स्थितीन त्या हॉलान कोवीड पेशंट हाडून दवरप हें बरोबर न्ही. आनी म्हाका दिसता प्रियोळ पंचायती खातीर जो विशय जो तुमी उपस्थित केल्लो आसा, प्रियोळ पंचायतीचो सभागृह आणि गोवा इंजिनियरींग किंवा IIT किंवा NITचे हॉस्टेल हे नॉट मोर दॅन 1 किलोमिटराच्या भितर ते आसात. कोणीनूच कसलीच टेन्शन घेवपाची काही गरज ना. हांगा एक्टिव्ह केसीस नासतना हांगा आमकां हें केलें आनी वी आर ऑल सरप्रायज्ड की हें अशें कितें जावपाक लागलां म्हणून. एटलिस्ट ऑथॉरिटीन आमकां कळोवपा जाय न्ही. खंयचे कडेन कांय नासतना येता आनी तुमी मदेंच हें केलें जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड सिच्युएशन हियर. वी आर रियली डिसअपॉयंटेड विथ दीस. खांडेपार पंचायतीन काल जशें कलेक्टरान 2 वार्ड जे मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केले ताजो एक वार्ड म्हणटा तो सिंधुनगर म्हणून. हांगासर जवळ जवळ 4 पेशंट कोवीड पेशंट मेळ्ळेले आहा
आनी टोटली हो आतां रस्तो आहा तो लॉकडावन केल्लो आसा, म्हणल्यार मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. तसोच हेच्या मुखार एक जवळ जवळ 500 मिटराचेर आनी एक वाठार म्हणजे कुट्टी मुनलायट बार थंयचोय वाठार सगळो मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. आतांच SP पंकज कुमार सिंग हांणी येवन मायक्रो कंटेनमेंटाची सगळी पाहणी केली. आयज वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 5 एक केस आयडेंटिफाय जाल्ली आसा आनी हे दोनी कडेन सॅनिटायज, त्या भायर ती खंय खंय ट्रॅवल जाल्ली त्याय जाग्यांनी सॅनिटायज केल्ले आसा. आनी हें करपाचें कारण म्हणल्यार खंय तरी लोकांच्या कॉन्टॅक्टान खंय तरी परत जावपाचें ना, किंवा आमी खंय तरी स्टॉप करून तेंची ट्रॅवल हिस्ट्री काडून ती कोणा कॉन्टॅक्टा येता तांकांय स्वॅब टेस्टींग काल जाला आनी आयजूय जाला स्वॅब टेस्टींग. आयज आमच्या ह्या हातींबायस वाठारान एक वॉर्ड नंबर 4 पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी आसा. ते पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी ते हांगा आमगेले कोस्ता फॅक्टरीन कामां आशिल्लें आनी ताका पॉझिटिव्ह मेळना म्हण हांवें आमच्या नावेलीचो आमदार बाबलुद्दीन पालेरो हाका इन्फॉर्म केलें. मागीर तेणें म्हाका रोखडेंच सांगलें आपूण दोतोराक सांगता आनी ते बाकीच्यान सगळ्यांची टेस्ट करून घेतात. त्या प्रमाणे आयज ती टेस्ट करून घेतल्या. थंय 85 लोकांनी टेस्ट केल्ली आसा आनी तेजो रिपोर्ट येतकीर मागीर मागीर ते तो पर्यंत तांकां लोकांक थंय तेंचे घरच्यांक भायर सरनाका बी म्हूण सांगलां. जाल्यार हे जे भायलें नुस्तें येता कोणी जाणा कोणी पळयलां तें नुस्तें कशें कॅर घेवन कितें घेवन हाडलां म्हणून. सो जेन्ना थंय रिस्क आसा आमकां जाल्यार दिसता ती रिस्क सद्या ह्या टायमार घेवपाची गरज ना. आनी जेन्ना सिट्युएशन नॉर्मल जातलें तेन्ना वी वेलकम ऑलवेज आमकां इंटरस्टेट ट्रेड जाय, सगळ्यांचें सहकार्य जाय. पण सद्या ही रिस्क घेवपाची तरी आमकां गरज ना. आनी म्हणून आमी म्हणटा होलसेल मार्केट हें फक्त लोकल फिशरमॅनाकच सद्या प्रोवायड करपाचें आनी दुसऱ्याक थंय एंटरटेन करपाची गरज ना. गव्हर्मेंट डेट म्हणटा आमकां 1 ऑगस्टाच्यान आमचे फिशींग एक्टिविटीज चालू जाल्ले. पण आमी पयर एक मिटींग घेतली आमचे सगळे दोनी सोसायटीच्यान दोनी युनियनाची आनी भितर आमचे जे फर्सीन ओनर्स आसा, फर्सीन ओनर म्हणजे डिफरन्स इतलो आसा की त्या बोटीचेर प्रत्येक एक ट्रॉलराचेर 30 ते 35 लेबरर्स मानाय वर्कर्स जाय पडटा. वेरेज फिशींग ट्रॉलिंग नॅट म्हणून आसा तेचेर 4-5 ते 6 जाण मानाय. सो ते फर्सीन ओनर्सांनी अशें डिसिजन घेतला की चड रिस्क जातली, ताका लागून ती रिस्क एलिमिनेट करपाक इन्स्टेड ऑफ 1 ऑगस्ट आमी 1 सप्टेंबराच्यान आमचे बोटी आसा ते चालू करतले. आनी वेरेज फिशींग ट्रॉलर्स जे आसा तेंच्यांनी म्हणल्यार 1 ऑगस्टाच्यान आमी चालू करया. बट स्टील म्हाका दिसता परत मिटींग घेवन कितें डिसिजन जर रिकन्सिडर जालें आमचे फिशींग ओनर्साचें आमी तुमकां कळीत कळटलें. लॉकडाउन की वजह से हम लोग पड़े हैं इधर. हम किसका जगह उठा के लेके नहीं जाने वाला है. बात कर रहे हैं हमारे को, हमारा बाल बच्चा किधर लेके जाएगा, हम लोग किधर जाएगा, बोलो ना तुम. ये बाल बच्चा ये ऐसा वैसा किधर जाएगा हम, तुम्हारे को क्या है. ठीक आहे, आमचे केशी भरपूर गावल्ले आहात. खरगाळे, कांसा बोर्ड आनी तशेंच आमची पंचायतीचे मिटींग आसली आमची 20 तारीख. तेन्ना एक 5 मेंबर आमची 17 तारीख त्यांनी स्वॅब टेस्ट केल्ले आनी तेंचे 21 तारीख तेचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह दोतोरान सांगलो रातीक. आनी 20 तारखेर आमची मिटींग जाली, बॉडी मिटींग. त्या कारणान आमी पंचायतीचे स्टाफ, पंचायत मेंबर सगळे आमी स्वॅब टेस्ट करून घेतले. आनी पंचायतू जो पर्यंत स्वॅब टेस्ट येना तो पर्यंत रिपोर्ट आनी पंचायतू बंद दवरल्या. आनी थंय लोकांची कामां कितें आहा ती ऑनलायन आमी घेता, ईमेल हेचेर.